गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान शेवटाक सोपटे टॅक्साचो ऑडियो क्लिप व्हायरल केलो. जाल्यार आमदार दयानंद सोपटेन पणजी पोलीस स्टेशनात गिरीशाच्या विरोधात कागाळ नोंदयली. गिरीशान सोपटेक कोर्टात वचपाचो सल्लो दिला. आपूण पुराय सहकार्य दिवपाक तयार आसा अशें ताणें सोपटेक सांगलां. सद्याक सोपटे टॅक्स प्रकरण बरेंच गाजता. कितें आसा हो सोपटे टॅक्स? गिरीश चोडणकर सांगता ते प्रमाण दर्या वाठारांत कोण नव्यान वेवसाय धंदो सुरू करपाक सोदता जाल्यार आदी सोपटेक खंय टॅक्स फारीक करचो पडटा. अशाच एका वेव्हारांतलें सोपटे आनी एका वेवसायीचें उलोवप ताणें लोकां मुखार हाडलां. आदी आयकुया तें उलोवप. देखो अभी मेरा कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है सर, कुछ कमाया है नहीं, वैसे भी फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं तो इतना पैसा अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. कॉटेज बना रहे हैं बोला? सर 22 रूम्स हैं सर. 22 रूम्स परमानेंट या टेम्परेरी सर, वुडन. तो ही सेड कि अगर अभी पैसा नहीं दोगे तो मैं देख लूँगा. नहीं वो तो मैं उसके बात करेगा, ऐसा नहीं बोलने का बोलेगा. तो सर आप बताइए, हम तो आपके पास उम्मीद लेके आए हैं सर, क्या कर सकते नहीं क्या करो, आप धंधा करो. हाँ जी सर. धंधा करो लेकिन क्या करो, हाँ जी सर. आपका कोई रिलेशन में राजनीति में है. हाँ जी सर. राजनीति में जब होता है आदमी हाँ जी तब सर. दिन की सुबह से रात तक बहुत जेब खाली करना पड़ता है. हाँ जी सर. और ये क्या है, एक कोस्टल बेल्ट और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग अभी इधर जो बैठे ना, 3-4 लोग ऐसे पैसे लेके बैठे. आप सच मानो या छुड़ मानो, नहीं सर बिल्कुल. एक्चुअली मेरे को अब ये बात बोलने की जरूरत नहीं. हाँ जी सर. लेकिन मेरे आदत ही ऐसे है कि जो भी है मेरे इलाके में आता है वो मेरा आदमी है. बिल्कुल सर. उसको क्या करने का, मदद करने का विधायक के नाते उसका डिप्टी कलेक्टर कलेक्टर कोई भी रहे तो ये मेरी जिम्मेदारी है. हाँ जी. हाँ जी सर. इसलिए क्या करो, जो डोनेशन आप देना पड़ेगा, एक साल में 44 लाख, एक साल में सिर्फ एक साल में 44 लाख डोनेशन के वास्ते गया. आपके उधर ज़्यादा जाएगा, इधर उतना देने के लिए लोगों की ये बहुत रहते, लेकिन देने के लिए जितने चाहिए नहीं रहते, इसलिए वो फिर भी 44 लाख साल में. आप एक काम करो, इलेक्शन बहुत दूर है. हाँ जी सर. क्या आप जो भी करते हैं ठीक है सर. आप समझ के कुछ करो. ठीक है सर. समथिंग जो जितना मेरे से बन पड़ेगा अभी मैं करता हूँ सर, बाकी वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑल्सो. फिर भी क्या सर अभी कितना कर पाऊँगा सर, ये बता दीजिए आप. सर एक बार अभी हम अपने फादर से बात करते हैं. हाँ. और एक्चुअली हम आपसे मिलने आए थे अभी. Yeah. और अभी हम तो एक बार मुझसे डिस्कशन करके ना, एंड आई विल गिव यू कॉल डायरेक्टली एंड डायरेक्टली आई विल. तो आपके पास है. हाँ जी डायरेक्टली सर. फोन करो. आई विल कम हियर एंड आई कोई भी है विल. उसको बोलो एमएलए से, विधायक से बात हो गई. ठीक है सर. और सर अभी हम डायरेक्ट ही होएगा तो हमें भी एक और सेटिस्फेक्शन जो भी बात होगा हाँ जी. देखिए, ओपोनेंट तो हमेशा रहते हैं, हर जगह पे रहते हैं. जो होता है वो किसी को नहीं बोलने की जरूरत नहीं रहती. आप वो चीज़ करो, मेरे को बोलो, आपसे फादर से बात करो, जो करना है करो, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा. वो हम देख लेंगे. ठीक है तो सर. ये नहीं रहेगी कि बाबा 3 लाख की दे दो, ऐसे ये नहीं रहेगी. लेकिन आपको समझ के कुछ करना बिल्कुल पड़ेगा. सर. अच्छा सर, एक और छोटा सा डाउट था मेरे मन में. देखो अभी अब मेरे आस पड़ोस में भी काफ़ी होटल्स हैं और मोस्टली पीपल आर आउट ऑफ फ्रॉम गोवा ओनली. तो आज तक किसी के पास ऐसे कोई ऑजी वगैरह किसी भी ऐसे आदमी का फ़ोन नहीं गया डायरेक्टली. तो मुझे ही क्यों टारगेट किया ऑजी ने? लाइक दिस इज़ अ डाउट. पूछता उसको, बुलाएगा मैं. हाँ जी सर. उसका टेंशन मत ले लो. उसका टेंशन मत लो. दोबारा आपको फोन ना फोन करेगा ना आपके पास आ जाएगा. ठीक है. Thank you very much. थैंक यू सर. थैंक यू सर. कोई भी होता है विल कम हियर ओनली और विल कॉल यू. थैंक यू वेरी मच. लेकिन जो भी करना है वो जल्दी करो. हाँ जी सर. जस्ट गिव अस 1 वीक. हम ये कल आज ही आपको फोन करते हैं. इस वीक में विल डू समथिंग. जो भी आपको मदद चाहिए वो भी बोलो. बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच सर. रिगार्डिंग गवर्नमेंट मामले जो कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर, पुलिस है, कोई है. ठीक है सर. थैंक यू वेरी मच सर. नाइस मीटिंग यू. हो ऑडियो व्हायरल केल्या उपरांत खुबळिल्ले समर्थकांक बरोबर घेवन दयानंद सोपटेन पणजे पुलिशेंत वचून डीजीपी कागाळ केली. बरोबर ताणें ती ऑडियो सीडी दिली. त्या उपरांत तो पत्रकारा कडेन उलयलो. तो आवाज आपलो नाशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. आमदार दयानंद सोपटेन गिरीशाक हिजड्याची उपमा दिवन फटीचो आवाज काडिल्ले ते मनशाक घेवन म्हजे म्हऱ्यांत यो नाजाल्यार राजकीय पावण्यारच जाप दितलो अशी शिटकावणी दिली. खंय वाटेक आसतना म्हाज्या एका प्रेस भावान म्हाका तितली तोंडान फोन केलो अशें तें आयक. एकदां न्हू हांवें 10 फावटी ती आयकली.
पण तुजो आवाज आणि माझो आवाज तेतून केल्ले स्टेटमेंट केन्नाच ना आणि तो आवाज तो माझो नाचना. म्हाका दिसता इलेक्शन लागीं येयल्लें आहा. ह्या गिरीश चोडणकराक म्हणटा ते वैफल्यग्रस्त जाल्लो आहा. हो गिरीश बाब जर ह्या टायमार जर मांद्र्यान जर आयल्लो जाल्यार म्हाका दिसता तेजी लेव म्हणटात ती सुद्दां रावची नासली. पूण त्या गिरीश बाबाक न्हय, गिरीश त्या कोण म्हणटा तसो इजडो ताका सांगांचें दिसता आनी सांगता जर तूं फाल्यां 24 वरां भितर ज्या मनशाच्या तोंडांसून ती उतरां काडल्या त्या मनशाक जर म्हाज्या फुड्यान हाडिना आनी तूं ताका घेवन जर येना जाल्यार योग्य ते उत्तर ते सुद्दां राजकीय पद्दतीन तुका हांव दितलो. उपरांत सोपटे समर्थकांनी गिरीशाचो पुतळो लासून उडयलो. पळयात ते खीण. सो जो डिफॉमेशन जाल्लो आसा तेजेर ताणें कोर्टान वचचें. तेजे पयलीं ताणें आपलो वॉयस एक त्या ऑडियोचेर जो आवाज आसा तो म्हाका ताणें 1 मिनटाचो त्याच आवाजान आपल्या आवाजान तेंच सांगचें कितें उलयलें तें. डेफिनेटली आय वील ऑल्सो हेल्प हिम. वील बोथ जॉयन टुगेदर आनी एक बरें सायबर इन्वेस्टिगेशन करुया. एक वॉयस सॅम्पल तेजे जाय आनीक हें एग्जामीन करुया सो सायबर इतलेच्योच लॅब्स आसात आनीक इमिजिएटली तो तेजो आवाज खंय न्ही जातलो प्रूव करुया. आय वील कंप्लिटली सपोर्ट. पूण सोबतेन एक चूक केली. पुलिसांक कितें वचपाक जाय, पुलिसांक केस घडत नासा. डिफेमेशन केस ही कोर्टान वचून फायल करपाक आसा आनी हांव वेलकम करता तो इमिजिएटली ताणें म्हाजेर जर फायल केली. कारण the truth is only answer to any defamation. Unfortunately, this is the truth. मांद्रे भाजपा मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हे आरोप फट आशिल्ल्याचे सांगले. मांद्रेचो 70% लोक सोपटे बरोबर आसा हें पळोवन गिरीशाक खंय ताची नसाय जाल्या. आयकात सुदेश सावंतचें स्पश्टीकरण. पक्ष म्हणून आमची काहीतरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि ताची आसा. तेणे जो उल्लेख केला तो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून केला आणि तो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हो भारतीय जनता पक्षाचो आसा. ताका लागून मंडळ आणि पक्ष म्हणून आमकां तो पूर्ण अधिकार आसा. आमदार टेंटेटिव्हली 7:30 पावतलो अशें म्हटलां, पण शक्य जर तो लेट जालो जाल्यार हो प्रकार फाल्यांक पडचो न्हू. हे एकमेव उद्देशान आमी आमची बाजू मांडली. ते आपलो विषय मांडटले 100% मांडटले. येस, तो ऑडिओ सारको आयकला जाय विथ कॉन्सन्ट्रेशन. जाल्यार म्हाका जितलें कळटा, आय एम नॉट अ सायबर एक्सपर्ट, पण तो ऑडिओ असो वेगवेगळ्या पॅचांनी कसो दिसता म्हाका. थोड्या कडेन एक खूब आवाज आयकूंक येता, मागीर तो परत ब्लँक जाता, परत मागीर गाडयांचो आवाज आयकूंक येता. तो अशें म्हाका दिसता की वेगवेगळे एक तरी प्लस आयज मिडिया आनी लोक इतले हुशार आसा टॅक्नॉलॉजी यूज करपाक की कोणाचो आवाज कोणूय डब करता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया आनी पेडणेच्यान संदीप कामुलकार.